glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देव बरो दिसतो तुमकां समजता बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचो दीस आमी देवाचे उतार आज आमकां फोव जाला. लुकास एवांजेल 12वा अध्याय 13 ते 20 आनी 1 वाक्यांसर. लूक chapter 12 verses 13 to 21. एक ग्रेस्त पिशाची वापार जेजू हांगा दवरता. ही पिशाची वापार जायते ग्रेस्त गे आसलो मनीस, व्हडलो कुळवार असो मनीस, जाय जाल्लें सगळें आसलें आनी त्या वर्सा ताका पीक यथेश्ट जाली आनी ताचें ताची ती गोडोन आसली ती पावनांतली ती मोडली आनी नव्यान बांदली. सगळें भरून दवरलें, सगळें केलें. हांव संतुश्ट जाला, पियेता, घामत मारता, हें पुरो सांगूंक लागलो. तें जेजू क्लियर सांगता आसल्या मनशाची गत कितें गे म्हणून सरेस्पोर देव पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हूण येत आपणाक दिरवी पुजायतेल्यांची, पूण देवा वचेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. संवसारान ग्रेस्त जावचें तें कांय व्हडलें न्ही, पूण देवा मुखार ग्रेस्त जावचें तें बारीक कश्टाची गजाल. आमी देखून देव सांगता, आज देवाचें उतर सांगता, जेजूची शिकवण जावन आसा, आमी देवा मुखार ग्रेस्त जायचे, संवसारान न्हय. संवसारान ग्रेस्त गाय आसल्यार ती बऱ्याक उपयोग करीचे, दुबळ्या धाकट्यांक उपयोग करीचे. आनी तुज्या कुटुंबांत कोण तातूं कुटुंबाची थोडीं दुबळीं आसतात, थोडीं तांकां पुरो आमी आदार दिचे, हें सगळें आमचें काम जावन आसा. पूण चड ग्रेस्त आसल्यांक हें म्हणून ना चड जावन. आज दान धर्म करतात, कितलीं जाणां दान धर्म करतात खंडी जावन. थोडीं कोण रिनिवलाक आयिल्लीं जावंक पुरो, ह्या देवान तांकां उगडापें केलां जावंक पुरो, तसले ग्रेस्त मनीस जायतें दान करतात, ना म्हणून ना, जायते आसात. पूण दुबळीं नातिल्लीं इल्लेशें तरी तातूंत दान करन खंडी जावन सर्गीन चाराजान ग्रेस्त गाय पुंजायतात. देखून दिरवी पुंजया सर्गीन चाराजान म्हणटा. देखून संवसारान तुमी दिरवी पुजयनाकात, कित्याक हांगा कलम म्हणटा, सोर येता, कान्नां घालता, लुटता, नागयता, सगळें करता, सगळें विबाड जाता. पूण ग्रेस्त गाय आमी पुंजयचे सर्गीन चाराजान. कशी पुंजावची आमी ग्रेस्त गाय सर्गींची? आमकां दिसान दीस आमच्या दोळ्या मुखार कितलींच कामां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा सरेस्पर देव. पूण आमी तें पळयनातले बरी करून चलता जाल्यार कशी आमी दिरवी पुंजावची सर्गीन चाराजांत? मस्त जाणां आमकां असलीं पळोवंक मेळटात. आनी प्रत्येक जावन आज आमी ह्या खातीर आमी मागजे, आमकां एक बरें मन जेजू आमकां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत रुता जायचे. एक नवें काळीज रचून दी सर्वेस्परा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर तूं घाल, म्हज्या पात्राचें काळीज तूं काड आनी एक मासा रक्ताचें काळीज म्हजें तें रचून दी देवा म्हणून मागणें. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकाचें आमी ग्रंथांत वाचता 30 आनी 6 अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्यांत. हे वाक्य आज आमचें करून आमचें मागणें करून घालया. कित्याक ही ग्रेस्त गाय आमकां संवसाराची ग्रेस्त गाय खंडीत आमकां फोंडा मुसर व्हरूंक शकता, पूण फोंडांतावन आमकां देवा तें व्हरूंक शकना. हे ग्रेस्त गायेचें केदळ मुसर आमी मरता म्हणस मात्र, केन्ना तूं तुजो स्वास तुजो जिवितांत तूं समर्पण करून दिताय, सोडताय, तुजो जीव केदाळा तुजे तावन काडटात म्हणून कोणाकय कळीत ना. आज आमी आतां ह्या वेळार आसां, ऑनलायनीर आसां पुरा, एका घडयेन कितें जायत म्हणून आमकां कोणाकय कळीत ना. पूण देवाची काकुळटणी कृपा विशेश जावन आसा. देवान विसरून काडलेलीं आसात, देवाची म्हण आसात, तीं देवाच्या राजा खातीर वावुरतात, तीं दुबळ्यां खातीर वावुरतात, कश्टांत असल्यां खातीर वावुरतात आनी दुखिस्ताल्यांची दुखां पुसूंक वेतात खंडीत जावन. आज आमी पळयता कितलीं एक एक फावटी मरणां पळयतना आमकांत भेन दिसता, एक एक फावटी थोड्यांक भेन दिसता. काहलें जायत गे म्हणून कितलीं जाणां तरणाटीं भुरगीं इवसनां कोणाकच हें बाकी ना, सगळ्यांक आसा एक दीस खंडीत. देखून आज आमी प्रशेश जावन ही जेजूची शिकून आमी काण घेया. आमी प्रत्येक जावन आनी एक आयच्या पयल्या मासा एफेसकाराच्या पत्रांत आमी वाचता 2 अध्याय 1 ते 10 वाक्यां. मरणांतावन जिविताक
आणि ही वाक्य आज आमी तुमी ह्या संवसाराच्या खोट्या वाटेन चलोवन आसल्यात अंतराळ वयल्या आत्मीक निवासाच्या अधिपतीक तशें देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. संवसाराचो आत्मो हो खोटो आत्मो हो आमकां संवसाराच्या आशा आकांक्षेक वळख करता, कुडीच्या वडण्यांक बलशां करता, दोळ्यांचे फुसलावणेक आमी ते जीव दिवचे बरी करता आनी आमकां इल्ल्यो थाळण्यो आमच्या जिवितांत त्यो कार्यगत करचे बरी करता. ही खोटो आत्मो ह्या संवसाराचो आत्मो म्हूण सांगता. देखून आमकां आनी एक आत्मो आसा, देवान दिल्लो आत्मो आसा, तो पवित्र आत्मो. आनी पूण अपार खाकुलतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत कितलो देवान इतलो मोग केलो की देवान आपल्या एकल्याच सपुताक आमचे खातीर ओपोवन दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचें नास जावच्या खातीर न्हय, बगर सासणीक जिवीत जोडिचें म्हणून ताणें आमकां ह्या संवसाराक जेजूक दिल्लो. आनी थंय म्हणटा पळया पूण 4 आनी 5 वाक्या एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 4 and 5. पूण आपणाक काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता समय पुनर्जिवंत केली. क्रिस्ता समय आमी पुनर्जिवंत जातल्या. देवाच्या दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. आमकां देवाच्या दयेन आमकां सडवण दिल्या, आमकां सल्वासांव दिलां. क्रिस्ता जेजूचे थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयल्यांत आनी ताचे सवे सिंहासनार बसचो अवकाश ताणें आमकां करून दिला. ताच्या सिंहासनाच्या बगलेन बसचो अवकाश ताणें आमकां करून दिला म्हणटा. देखून हें सगळें देवाच्याच हाताचें काम जावन आसा. 10वें वाक्य सांगता वय आमी देवाच्याच हाताचें काम, आमकां रचला देवानंत. आयजाया 44:2 सांगता आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें, हांवें तुका ती सबाय दिल्ली, हांवें तुका आवयच्या गर्भांतान कुशवातान भायर काडिल्लो, सुरक्षीत तुज्या आवयच्या हुस्कार तुका दवरलो, आवयचो पानो दिल्लो तो हंस म्हणटा सरेस्पर देव. तर म्हजें म्हणलें कितें आसा ह्या संवसारांत? आमी खंडीत जावन आमी ह्या संवसाराक येता आसतना कांय हाडूंक ना. आमी ह्या संवसारांतल्यान फाटीं वेता आसतना कांय व्हरूंक जायना. ह्या संवसारांत आमी केल्लें बरें आनी वायट मात्र व्हरूंक जाता. देखून बरें हांगा सोडून आमी तेंत प्रत्येक जावन त्या बरेपणान जियोवन आनी बरेपणांत आसून तें बरेपण आमी सर्गींच्या राजाक व्हरूंक प्रयत्न करया. खोटेपण हांगाच सोडया. सगळें तें खोटेपण ह्या कुडीच्यो वडण्यो जावंक पुरो, ह्या संवसाराची बुलोवणी जावंक पुरो, ह्या दोळ्यांची पुसलावणी जावंक पुरो. हाचे वरवीं जायतीं पातकां आमच्या जिवितांत घडटात आनी देवातावन आमी पयस वता. आमकां कळीतच जायना आमी देवातावन खंय पयस पावल्या म्हणून. आमी चिंतांव देवाच्या लागीं आसा म्हणून, पूण आमकां आमी पयस गेल्लें तें कळीतच जायना. आनी निमाणें आमकां समजना आमी सारकें आसा म्हणून. केदाळय म्हज्या अंतस्कर म्हाका सांगता तूं करेक्ट आसाय म्हणून, तूं करेक्ट आसाय. दुसरो सुखीदार ना, तें सूख चिंतप आमचें. कित्याक आमी हर एकली पातकी आनी हेरां विशयी ती आमी बरेंत चिंतूंक जाय. एका मनशा तें आसल्या मस्तू खोटेपण आसूंक पुरो, खंय म्हण एका कोणशार ताचें तें बरेपण गॅरंटी आसा. तें आमी सोदून काडूंक पळयचें. देव जर आमचें तें असलें खोटेपण लेगीत जाल्यार आमी ताच्या मुखार रावूंक शकता गे. देव तें बिलकूल तुजें तें आसलेलें म्हजें तें आसलेलें खोटेपण पळयना, बगर म्हजें तें आनी तुजें तें कितें बरेपण आसा तें पळयता. जर देव आमचें तें काकूळट दाखोवन तें आमचें तें आसलेलें इल्लेशें बरेपण पळोवंक शकता जाल्यार आमी हेरान तें आसलेलें कितें खोटेपण देगेन दवरून तांचें तें असलें बरेपण पळोवंक जायना. ही संगती आज आमी नियाळ करया आनी खंडीत जावन देवाची काकूळटांनी कृपा आमकां आज मेळोवन दी. कित्याक म्हळ्यार वय आमी देवाच्या हाताचें काम जावन आसा. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदारान जिये म्हूण सुरवेर येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाच्या कुशे प्रमाणे हांवें आनी जियो. तुजी खुशी करूंक न्हय ह्या संवसारान देवान म्हाका आनी तुका धाडला. म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगर देवाची खुशी करूंक हांवें पेसाडूंक जाय. देवाच्या कुशेक हांवें कल्तिमान घालूंक जाय आनी देवाची खुशी कितें म्हणून हांवें म्हज्या जिवितांत सोदून काडूंक जाय. आनी त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र खंडीत देव म्हाका आनी तुका एक दीस ससनाच्या जिविताक पावयतलो. ही ग्रेस्त काय कितें आसा आमचे कडेन ती सगळी बऱ्याक म्हणून उपयोग करया आनी देवाचें राज आमी जोडकान घेवया आनी देवाच्या राजांत आमी सगळीं
सगळें आमचें कितें आसा तें क्रेडीट करया आनी ताचे वरवीं देवाच्या राजांत आमी खंडीत जावन मुखार सरतले हांव आनी थंय देवाक मुखामुखी पळोवंक आमी शकतले हांव. हेंच आयचो नियाळ जावन आसा. देखून आमी सकयल हाचे खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरियो कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आमी अपियां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.